सालसेत भागात आता जायते कोविड सेंटर ओपन जाल्यात. लोकांनी हे कोविड सेंटर वो आयसोलेशन सेंटर केल्यात कित्याक थोड्या लागीं घरांत 2 बेडरूम ना, 2 टॉयलेट ना, सो तांकां प्रॉब्लम जाता. जेन्ना एकलो मनीस कोविड पॉझिटिव्ह जालो तेन्ना असली सुविधाची गरज पडटा. हाका लागून बेनावली सेंट जॉन द बॅप्टिस्ट चर्च हांणी एक कोविड सेंटर ओपन केल्लो. ताका काल द रोटरी क्लब ऑफ मारगांव मिड टावन हांणी हे कोविड सेंटराक 10 ऑक्सिजन सिलिंडर डोनेट केल्यात. क्वॉरंटाईन आसलेल्या लोकांक जेन्ना ऑक्सिजनाची गरज पडटा तेन्ना हे 10 ऑक्सिजन सिलिंडर बऱ्याक पडटले. बेनोलकारांनी द रोटरी क्लब ऑफ मिड टावन मारगांव हाचे उपकार आठयले. इंडियेचो आदलो प्रायम मिनिस्टर स्वर्गेस्त राजीव गांधी हाची डेथ एनिवर्सरी. हेच म्हळ्यार नावेलींचो आमदार लुईजीन फालेरो हाणें कोविडाक लागून नावेली भागांत मास्कां, सॅनिटायझर आनी ग्लव्स फुकट वाटले. 23 मायेचे मडगांव वर्सावळीक पुरमेताचें फेस्त पवित्र आत्म्याच्या येण्याचो दबाजो. पूण आतां कोविड आनी कर्फ्यूक लागून फकत इगोर्जीन मीस आनी लोक टीव्हीचेर पळोवन भाग घेतात. वर्शी हे फेस्ताक जायती फेरी आनी पुरमेताच्यो वस्तू येताल्यो आनी मडगांवचें हें फेस्त खूब फामाद. 31 तारीख मायचे पासून लॉकडावन आनी कर्फ्यू वाडयला देखून जायत्या साश्टीच्या लोकांनी सीएमाक वाखाणला. तरी जायतो लोक आतां पावसाची तयारी करून आपलें घर सारकें करूंक सोदतात. तांकां हुस्को जाला. कोविडाची केसीची अपडेट अशी आसा. फातोड्डा आनी मारगांव कोविडाचो हॉटस्पॉट जालोलो, पूण आतां एक बरें दिसता केसीस जायत्यो देंवल्यात. आतां सुमार 1910 केसीस मारगांव आनी फातोड्डा आसात. बाली आनी कुंकोळी 360 आनी 8 केसीस आसात. कांसावली 925 आसात. कुर्तोरी 589, चिंचिनी 290 आनी 5, लोतोली 470 आनी नावेली हाची आमकां अजून डिटेल्स मेळूंक ना कितल्यो केसीस आसात त्यो. ही जाली सालसेताची आयची अपडेट.